आता सवाल येऊन पुरो दोग देव आसात की जीवेश्वरचे पाड्याचे बली जो देव सर्गेंत आवण उजो दाणं स्वीकार करता तो खरो देव. आज ही कॉम्पिटिंग देव नांत गे इलिया प्रवादी आयलो तर जाल्यार ताका तेंचे देव मौन कोण पसंद करता. बाळोक जिजुतय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एलिया प्रवादीचें फेस्त आमी कर्मेलीत प्रत्येक जावन संभ्रम थाव. कित्याक आमकां कर्मेलीतांक आमचें अस्तित्व ताच्या प्रेरणा खाल येवचें जावन आसा. ताचे जिने रितीत हांव आमच्या पुर्वजांनी प्रेरण जोडलेलें आनी त्या खातीर ताका आमी आमचो एक प्रेरक म्हणून आमी घेता आनी तो आमकां वर्तो मान आमच्या कर्मेलीत चरित्रेच्या सुरवेर हांव एलिया प्रवाद्याक दिला. थोडो वेळ ह्या वर्त्या प्रवाद्या विशयांत समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप आमी आयकलें. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायात हांव एलिया प्रवाद्या विशयांत आमकां थोड्यो संगती आयकूंक मेळटात. तशेंच रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत पयल्या 2 अध्यायांनी आमकां थोडें आयकूंक मेळटा. ताचे उपरांत वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळचें आसलें. तर थोड्यो संगती आयकूंक. पयल्यान एलिया म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेंत एलियाहू म्हणजे यावे सर्वेस्पर म्हजो देव म्हणून अर्थ. यावे इज माय गॉड, सर्वेस्पर म्हजो देव, ताचें नांवच तें उल्लेख करता. केन्ना जियेल्लो सादारण एक जेजू जल्माच्या 9 शतमाना आदी, क्रिस्तपूर्व 9 शतमाना, सादारण एक 880 क्रिस्तपूर्वतान 850 म्हणसर सादारण ताचे प्रवादपणाचो काळ म्हूण संगीत. खंय इस्रायल साल्मांव राया उपरांत 2 फाळे जाल्लो, 2 वांटे जाल्लो. दाविदाचो पूत साल्मांव ताच्या उपरांत 2 वांटे जाल्लो, उत्तर इस्रायल आनी दक्षिण इस्रायल. आनी दक्षिण इस्रायलांत आसा जेरुसलेमाचें टेंपल, सर्व उजू देवांक सांगत हाडटालें तें टेंपल म्हूण येत. एका देवा थंय पतयेनी आसलें, सगळें थंय येतालें. पूण उत्तर इस्रायल सेपरेट जाल्या उपरांत त्या रायांनी कितें चिंतलें, जर लोक दक्षिण इस्रायल जेरुसलेमाक गेलो तर जाल्यार तांचे मोण थंय राया थंय गुवात आमचे थंय आयकोनचे नात म्हणून तांणी उत्तर इस्रायलांत सामारियांत एक टेंपल बांदलें. टेंपल बांदी येत. पूण देवाचें आजरपण कितें करचें, सोल्ल्याचें आर्किपेट थंय सकयल आसा, दक्षिण इस्रायलांत जेरुसलेमांत आसा. देवाच्या आजरपणाचें संकेत जें कितें आसा सगळें थंय सांगा कितें करचें. देखून तांणी एक उपाय सोदलो आनी एक वासरूं, भांगराचें वासरूं जें कितें हारुणान पेटयल्लें सिनाय पर्वताच्या त्या मुळांत, तशेंच आनी थंय एका पाड्याक दवरलो, एका पाड्याचें रुपणें देवाचें आजरपण म्हणून. आनी ताचे उपरांत सवकास थोड्याच वर्सांनी म्हण येत आहाब थंयचो राय जाता. आनी तो राय जाल्लोच एका शेजारच्या जुदेवणयसच्या स्त्रियेचे संगी लग्न जाता. तीर आनी सिदोन प्रांताची ती नव्या सोल्ल्याक येताना तीर आनी सिदोन प्रांत तुमी आयकतात. त्या प्रांताची जेजेबेल म्हणली राणी. आनी ती राणी जावन येताना थंयच्या देवाक ती हाडटा. बाल देवाक ते आराधन करताले. आतां सवाल येवंक पुरो दोग देव आसात की म्हूण. जें कितें बॉम्बे जें कितें देव न्हय आसलें ताका देव म्हणून ते आराधन करताले. कित्याक तो नावार्दीक तो ताका बिरूद आसलें, तो फर्टिलिटी गॉड म्हणजे जें कितें उत्पन्न जाता, फळ वस्तू जावंक पुरो या जिवी जावंक पुरो गर्भतावन कितें उत्पन्न जाता ताच्या आशिर्वादान म्हणून समजून आसली. आनी सर्व लोक कितें जायचें, आमकां फळ जायचें, आमकां बेळें बरें जायचें, आमकां आमच्या हिंडांत चड आनी चड शेळयो बोकरे आनी कितें जायचें, आमकां भुरगीं जायचें, ह्या चिंतपान बाल देवाच्या फाटल्यान सगळे वेताले. आनी ही परिस्थिती थंय आसतना एलिया प्रवादी येता आनी म्हणटा आसचो एकलोच देव. आनी पयलें बाल देवाक तो चॅलेंज मारता. राया मुखार वेता आनी म्हणटा आज हांव सांगता म्हणसर आकाश दामता आनी मुखार पावस या दोव येवचो ना. कित्याक ऑपोजिशन, कित्याक पावसाचेर कित्याक ताका राग. पावस ना जाल्यार फर्टिलिटी खंय आसा, खंय तुका हें किर्ल जाता, खंय बेळें येता पळया. 3.5 वर्सां पावस ना, बोरगोळ येता पळया. वो दाखोवन दी ताचो अधिकार ताचें सकत दाखोवन दी. बाल सकलो ना, 3.5 वर्सां पावस ना, सगळें बंद. पूण लोक बुद्ध तितलें आसल्यार बाल प्रवाद्याक सोडून खऱ्या निजा देवा थंय येवंक आणखी सकना. आणखी द्वंद्वर आसा. आनी हें द्वंद्व आसतना
3.5 वर्सां उपरांत एलिया प्रवादी राया मुखार येता आनी म्हणटा आनीक कितलो वेळ दोन दोनी पांय दवरतात. जर यावे देव सर्वेस्पर देव ताचो पाटलाव करा, जर बाल देव ताचो पाटलाव करा, ताच्या फाटल्यान हेवटी हाच्या फाटल्यान हेवटी वचनाकात. देखून कार्मेल दोंगरार एक पंतावण दवरता, एका पाड्याक जिवेशिमरचे पाड्याचे बली जो देव सर्गीत हांव उजो धाडून स्विकार करता तो खरो देव. पंतावण स्विकार जाता सकाळी दनपार मुसरी बालदेवाचे 450 प्रवादी प्रयत्न करतात, विविध रित्यांनी मागणे करतात, आपणाक हिंसितात, मारतात, उजो येना. आनी एक पाड्याक घेवन एलिया प्रवादी अर्पिता, खिना भितर सर्गीत हांव देव उजो धाडटा, एलियान अर्पिल्ली बली स्विकार करता आनी थंय रुजू करता देव वन्स एंड फॉर ऑल म्हण येत आपूण जावन असो खरो देव. आनी हें जाल्ल्यान लोक सगळो मेळटा आनी त्या बालप्रवाद्यांक 450 बालप्रवाद्यांक नाश करता. हें पयल्या रायाच्या पयल्या ग्रंथान आमकां पळोवंक मेळच्या पवित्र पुस्तकांत. हाच्या उपरांत आज आमी आयकल्लें तसलें पयलें वचप राणी रागान भरता, कित्याक तिणें आडयल्लें आनी तिचे पात्रोणपणा खाल हे बाल प्रवाद्याची पुजा जाताली आनी ती भासवडता. फाल्यां सांजे भितर जें कितें तुवें म्हज्या प्रवाद्यांक केल्लें हांवें करना जाल्यार हांव राणी न्हय म्हणून. आनी बियान एलिया धांवता आनी धांवतना विशेष रितीचे काले देवाचें प्रोटेक्शन ताका मेळना. धांवता भियान धांवता, पूण देव ताका सवकास आपणा सरशी हाडटा. जें कितें एलियाच्या मोतींत आसलें जे एलियाक देव आनी एक रितीन उगडाप करता म्हूण सांगयत. एक पटी बळवंत रितीन आपणाचें आजारपण दाखयलां, हांगा आनी एका रितीन देव एलियाक उगडाप करता. 40 दीस आनी 40 रातीन ताणें चलच्या खातीर ताका बाकरी आनी उदक ताका दिवन देव सत्तेन भरता. आनी दोंगरार तो पावतना हर एका इस्रायलीच्या मोतींत देवाचें हजरपण एका विशेष सक्ते मुखांतर हजीर करचें जावन आसा. जर आमी सिनाय पर्वताच्या त्या दृश्याक गेल्या तर जाल्यार 10 उपादेश घेवच्या पयलें सगळो सिनाय पर्वत हालतलो, कामतलो देवाच्या हजरपणान. मोड सगळें हेंगर सगळो काळोख जातलो, जगल्यान आनी गडगड्यान भरतलो, भुंयकाम. देवान आपणाचें हजरपण दाखोवची ती एक रीत आसली, मनशाक समजोवंक कितें विशेश आसा म्हणून. पूण हांगा एलिया प्रवादी गेला त्या दोंगरार. पवित्र पुस्तक आज आमी आयकलें, पवित्र पुस्तक म्हणटा भुंयकांपणी जाली, झड वारें जालें, खडपां सुरो जाली, देवाचें आजारपण ना. खंय मेळ्ळें देवाचें आजारपण? थंय सगळें जाल्या उपरांत शांत प्रशांत वाऱ्यांत, स्टील सायलंट ब्रीज, आवाज ना, मौनांत देवान आपणाचें आजारपण उगडे पेलें. आनी देखून हें एक्चुअली आमकां कार्मेलितांक एक वर्तें एक धैर्य दिवचें दिसलें. आनी आमकां हर एकल्याक आमी जायते पडून देवाक आवाज करन ह्या तसल्या संदर्भांनी आमी देवाक अणभव करयेत म्हणून एक सूख समजूनी आमी चितें आसता. जायना म्हूण सांगना, तशें देवान उगडाप करूं ना म्हूण सांगना, पूण देव पसंद करता आपणाचें उगडापण मौनपणी दिवंक. आनी ह्या खातीर भावन आनी भयण आमी जायते पटी आमचें मागणें करतना तें करतना जायतो आवाज करता, जायतें सांगता. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव मौनपण पसंद करता. तो तुजे लागीं उलयतना जायत्यो संगती भावन आनी भयण जे कितें अजापी रितीन घडच्यो ल्हान रितीन सवकास कांय आवाज नासतना जावचें दिसलें. एक बिंकीर लातना आवाज करिना, कितेंय जल्मातना व्हड आवाज करिना, सवकास जावचें दिसलें. देव आपणाक पयल्यान आमी समजून घेवंक फावो देवाचें अजरपण आमी वळखून घेतना ह्या गेजे तर जाल्यार मौन आतां गरजेचें. दुसऱ्यान भावन आनी भयणीनो जें कितें एलिया प्रवाद्यान त्या दीस अणभव केल्लें दिसलें आमच्या समाजीन ना गे. एका देवाची कळ्ळें मजत जोडूंक ह्या देवा फाटल्यान वचोंक आमकां तितलें सलीस गे. आज ही कॉम्पिटींग देव नात गे. विविध रितींचे आकर्शण आमच्या मदें ना गे. आमचेच क्रिस्तांव भाऊ भयणां तांच्या फाटल्यान वचनात गे. जायते फडेन आमकांय तांच्या फाटल्यान वचूंक आकर्शण भोगूना गे. जावंक पुरो एस्ट्रॉलॉजी पळोवच्या मुखार कितें म्हजें भविश्य, तुजें भविश्य तुज्या हातांत आसचें न्हय, तुजें भविश्य देवाच्या हातांत आसचें. देवान तें तुजें भविश्य सदांच बरें आसचे खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलेलो तसलो. पूण तशें वेचें तसलें जायतें आमचें थंय तेंते सवनांत गे. खोरगज्जा आनी कितें म्हण ताच्या फाटल्यान वेचनांत गे. तर भाव आनी भयणी आमकां आनी तुमकां आज ह्या एलिया प्रवादीच्या फेस्ता संदर्भी कितें पंतावण आसा?
एक नीज देव असो, एकच नीज देव असो आणि ताचे पासून तूं जियोंक तूं आपयता. आणि जर तूं ताचे पासून तूं जियताय, तूं तुज्या जिवितांत ताचें आजारपण तूं अणभव करतलो. राय राणी आणि सगळो लोक त्या बोंब्या फाटल्यान वताना एलिया प्रवादी घट्ट रावलो आणि देवाचें आजारपण ताणें रुपीत केलें. दुसऱ्यान भाऊन आनी भयणीनो, उपरांत एलियान सारेप्ताक वसाचें पडलें. त्याच्या पयलें त्या 3-3.5 वर्सांच्या त्या दुकोळा वेळार एक जुदेव न्हय असल्या गांवाक वसाचें पडलें. एका विधवी स्त्रीयेन ताका उरल्या टायमार पोसिचें पडलें. म्हणजे देव अजापां करता म्हणटाना आमी चिंतले बरीच अजापां करीचें म्हणना. देव अजापां करता तुजी समजोनी ताच्या कुशेक खाल करच्यांत तें वर्तें अजाप जावन आसा. केन्ना तुजी समजोनी तुज्या लॉजिका प्रकार या तुज्या समजोने प्रकार न्हय, देव तुजी समजोनी गुंडायता तें वर्तें अजाप. आनी जायते फुडें देवाक आमच्या समजोने प्रमाणे रुपीत करूंक बदलूंक आमी प्रयत्न करता. आमी आमच्या समजोण्याच्या की कितल्या की वर्तो जावन आसा तो देव. देवाक आमची समजोनी ताच्या कुशेकाल बदलूंक अवकाश करून दिवचे. तिसऱ्यान भाऊन आनी भयणीनो, परत हें जाल्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत नाबोत म्हणून तसलो व्यक्ती आसा. आनी 1-2 अध्याय उपरांत ते आमकां पळोवंक मेळटा. 21व्या अध्यायांत एक नितीवंत मनीस तासो दाखो माळो हो आहाब राय परत फारता. ताका सूख रितीन अपराध म्हणून ताका जिवेश मारता आनी फारता. परत एलिया प्रवादी धांवून येता आनी म्हणटा जें कितें तुवें केलां तें सूख आनी जें कितें तुवें ताच्या रागात वरयलां तशें तुज्या रागात तुज्या बायलेच्या रागात सुनी लेवतली म्हणून एका रितीचो शिराप न्हय तर जाल्यार देवाचे वाकमूल ताचे वयर वाचता. कांय बेना, रायाचें जावं दी कोणाचें बेना. भेन आसतना जियेचें जाल्यार देवाच्या आजारपणान जियेल्यार मातलो साध्य ना जाल्यार आमी एका उंदराकी भियेतले हांव, एका मांकडाकी भियेतले हांव. आज धैर्य आमकां त्या देवाच्या आजारपणान जियेल्यार मात्र आमकां मेळटलें म्हणून आमकां आनी एक शिकोवन एलिया प्रवाद दिता. उपरांत भाऊन आनी भयणीनो, एलिया आपणाचे प्रवादपणाचे दीस खबर जाता तोच नेमता आपलो सक्सेसर जावन एलिशा प्रवाद्याक. आनी एलिशा प्रवादी ताच्या उपरांत परत जें कितें देवाक साक्ष दिवचें काम तो मुखारसून व्हरता. आनी रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी पळयता 2 अध्यायांत एलियाक उज्याच्या रातांनी सर्गी वेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. एलिया मोरोंक ना म्हणून जुदेवांचें चिंता. एलिया इतलो सक्तेन इतलो देवाच्या उर्बेन भरलेलो मनीस मोरोंक ना, ताका उज्याच्या रातांनी वयर सर्गी वेलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. आनी आजून हे जुदेव आजून राखण आसात. एलिया प्रवादी परत येतलो देवाच्या पुताची वाट तयार करूंक, मेसियाची वाट तयार करूंक. आनी ह्या खातीर तांच्या फेस्ता वेळार ते जावन त्या पास्कांच्या फेस्ता वेळार ते एक चेअर खाली दवरतात. एलिया प्रवादी आयलो तर जाल्यार ताका तें चेअर म्हणून एलिया. आनी नव्या सल्ल्याक येताना परत ते आमी वांजेलांत आमी जाणाव तो येतलो आनी जेजू म्हणटा तो हे जवळूच येवन जाला. स्नानीक जुवांक तो उल्लेखन म्हणटा तो येवन जाला. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें परत एलिया प्रवादी जेजूच्या रुपांतर वेळार जेजूक सांगात देवून या फुडें कितें घडोवंक आसा त्या विशयान धैर्यान बरचेत आसलें गणीत आमकां वांजेलांत पळोवंक मेळ्ळें. कितें आमी शिकया ह्या वर्त्या व्यक्तीत हांव पयलें ताचें नांवच सर्वेस्वर म्हजो देव, यावे इज माय गॉड. आमी हर एकले त्या देवात हांव आयलेली. तिशेनिशीन उणेपण घडोवंक पुरो, कश्ट समस्या येवंक पुरो, पूण देव तुज्या बगलेक आसा म्हूण केन्नाच विसर नाका. देव तुज्या सांगाता मात्र आसा न्ही, देव तुज्या भितर आसा म्हणलें विसर नाका. तुज्या भितर नेनानगी तुमी पवित्र आत्म्याची, पवित्र त्रिंदाची तेंपलां म्हणून सांपावल विसरता. पवित्र स्नाना मुखांत आमी हर एकली देवाच्या हाजरपणांत जियोवची, देवाक वावोवची तसलीं तेंपलां, देवाक वावोवचें तसलें तेंपलां देव आमचे भितर वस्ती करता हर एकल्या थंय. आनी ह्या खातीर जी कोण काळोखान जियेतात, जी कोण देवाच्या समजणे विने जियेतात, तांकां तोडीपणी समजून दिवची आमच्या उतरान तशें नडत्यान दिवची एक जबाबदारी आसा. जशें एलिया प्रवादी देवाचें दर्शन जाताना म्हणालो, हांव दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या उर्बेन भरलां, तसली उर्बा आमचे थंय येवं न्ही. खाली आमच्या संवसारीक गरजां पासून आमी उर्बा दाखोवची, देवाच्या उर्बेन भरचें तसलें बरें म्हण तोच आमचें थंय रोसूं आनी देवाक साक्ष जावन जिवचें तसलें बाग आमकां फावो करूं. हें जावं आमचें मागणें. आमेन.